नमस्कार पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो युकार पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। अस्तंत बंगालात मगरहाट आणि डायमंड हार्बर मतदारसंघातल्या वट्ट 15 मतदान केंद्राचेर जाले पुनर्मतदान। दुसऱ्या पावंड्याच्या मतदाना वेळार ह्या मतदान केंद्राचेर गोंधळ जाल्ल्याची मेळिल्ली माहिती। गोय मनरिजवण संस्थेन आयोजित केलेल्या पुरमेताच्या फेस्ताचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी जालें उक्तावण। फेस्ताक भेट दिवपाचें केलें आवाहन। ढवळे फोंडेच्या उपभलायकी केंद्राचे वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांचे हस्तुकी जालें उक्तावण। बऱ्याच काळासावन आशिल्ली उपभलायकी केंद्राची मागणी। रायेश्वर अभियांत्रिकी संस्थेच्या विद्यार्थ्यांनी तयार केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक मोटरसायकलीक देश पातळीचेर मेळ्ळें पयलें इनाम। ही मोटरसायकल तयार करपा खातीर आयलो सुमार 80,000 रुपयांचो खर्च। हरमनप्रीत कौर हांच्या मुखेलपणाखाला घोषित जाली संवसारीक बायला T20 क्रिकेट सर्तीच्या पंगडाची घोषणा। पाकिस्ताना आडच्या खेळान भारताची जातली सुरवात। आणि आता खबरो विस्तारात। अस्तंत बंगालात 15 मतदान केंद्राचेर परतून मतदान जालें। वेंचणूक आयोगान दुसऱ्या पावंड्यावेल्या मतदानाच्या वेळार 2 विधानसभा सुवातांचेर जाल्ल्या गोंधळाक लागून मेळिल्ल्या माहितीच्या आधाराचेर पुनर्मतदानाचो आदेश दिल्लो। मगरहाट विधानसभा सुवातेच्या 11 मतदान केंद्रांनी जाल्यार डायमंड हार्बर विधानसभा सुवातेच्या 4 मतदान केंद्रांनी पुनर्मतदान जालें। मतदान केंद्राचेर कसल्याय तरेची वायट घडणूक घडची न्हय हाच्या खातीर रॅपीड एक्शन फोर्साची लेगीत तैनाती केल्ली। इतले मजगती मतमेजणेच्या आदी दक्षिण 24 परगना जिल्ह्याच्या फायटा वाठारात तणावपूर्ण परिस्थिती तयार झाल्या। पुनर्मतदानाचे मागणेक लागून थळावे निदर्शना करतात। फाटल्या बुधवारा तांकां मत दिवपापासून आडयल्ल्याचे थळाव्यांचे म्हणणे आसा। टीएमसी फुडारी घर लासपाचे आणि रक्तपात करपाच्यो धमक्यो दितात असोय आरोप थळाव्यांनी केलो। परिस्थिती पळोवन ह्या वाठारात सुरक्षा व्यवस्था कडक केल्या। सीआरपीएफ आणि रॅपीड एक्शन फोर्साचे जवान तैनात केल्यात। फायटात सीआरपीएफाचे एक सशस्त्र वाहनही तैनात केला। सध्या परिस्थिती नियंत्रणात असा। कायदो सुव्यवस्था राखचे खातीर सगळी पावला उभारल्याचे प्रशासनान सांगला। इंटिमिडेशन का इशू है, उसके ऊपर केस भी हुआ है। अभी जो डिमांड है हम लोगों ने सुना है, तो ये इशू है, तो देखते हैं बाद में क्या है। ठीक है। गरज आशिल्ल्या मतदान केंद्राचेर पुनर्मतदानाची व्यवस्था केल्ल्याचे अस्तंत बंगालाचे मुखेल वेंचणूक अधिकारी मनोज अग्रवाल हांणी सांगला। फायटात पुनर्मतदान जातलें काय ना ताचो निर्णय वेंचणूक आयोग घेतलो अशेंय तांणी सांगला। The poll is only done based on the assessment of the poll which has taken place, yesterday. Assessment was done. Assessment was done by the state general observer and the team there. They have sent the report to ECI. Let us see what ECI does. निमाणी खबर हातात आयल्या तेन्ना मगरहाट विधानसभा सुवातेतल्या 11 मतदान केंद्रांनी 86.11% मतदान जाल्लें, जाल्यार डायमंड हार्बरच्या 4 मतदान केंद्राचेर 87.60% मतदान जाल्लें। ही मतदानाची टक्केवारी सांजेच्या 5 वरांमेरेनची आसा। आज अस्तंत बंगाल विधानसभा वेंचणुकेच्या मतमेजणी प्रक्रियेत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती संदर्भातली तृणमूल काँग्रेसीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयान रद्द केल्या। हाच्या उपरांत भारतीय जनता पक्षान तृणमूल काँग्रेसीचेर खर टिका केल्या। सर्वोच्च न्यायालयाचो हो निर्णय संविधानीक स्वरूपातलो आसा आणि तो योग्य आसा अशें भारतीय जनता पक्षाचे म्हणयारे सुधांशु त्रिवेदी हांणी नवी दिल्लीत पत्रकारांक उलयतना सांगलें। आज भरोसे का सवाल आपके खुद के ऊपर है। अपनी पुलिस और अपनी राज्य सरकार की एजेंसी पर भरोसा नहीं था, वो वहां पर खुद अंदर गई, अर्थात उनको अपने पर्सनल स्टाफ पर भी भरोसा नहीं था। तो जब भरोसा स्वयं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को अपनी ही सरकार अपने कर्मचारियों और अपने ऑफिस पर नहीं है, तो यह इसलिए है क्योंकि जनता का भरोसा पूरी तरीके से उठ चुका है। आज मोबाईल आधारित संकष्टकालीन संदेश यंत्रणेची चाचणी झाली। या चाचणीच्या वेळार नागरिकांच्या मोबायलाचेर डिझास्टर अलर्ट मेसेज आयलो। या मेसेजीक लागून लोकांमदी जागृताय झाली। दूरसंचार विभाग आणि राष्ट्रीय संकट निवारण दळाच्या जोड पालवान ही चाचणी घडून हाडिल्ली।
लोकांमेरेन संकष्ट काळात योग्य ती माहिती पावोवप ही मोख दवरून ही चाचणी घडून हाडली। ह्या वेळार केंद्रीय संचार आणि उत्तर पूर्व क्षेत्र उदरगत मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हाजीर आशिल्ले। इंग्लिश आणि हिंदी भाषेत हो संदेश सगळ्यांच्या मोबायलाचेर दनपारच्या वेळार प्रकाशित जाल्लो। हमें पूर्ण विश्वास है दूरसंचार विभाग में कि इसका बहुत लाभ हमारे की संपूर्ण टीम जो अपनी जान को हथेली में डालकर लोगों की जान बचाने के लिए लग जाती हैं। बाढ़ के समय में, भूकंप के समय में, क्लाउड बर्स्ट के समय में उनके लिए बहुत उपयोगी रहेगा और हर एक नागरिक के लिए भी बहुत सुविधाजनक रहेगा। सेंट फ्रांसिस झेवियराच्या विरोधात आक्षेप घेवपासारखे वक्तव्य केल्ल्याच्या आरोपाखाला अटक केल्लो यूट्यूबर इन्फ्लुएन्सर गौतम खट्टराक न्यायालयान जामीन मंजूर केलो। वास्कोच्या पयलो वर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्याच्या न्यायालयान खट्टराच्या जामीन अर्जाचेर आयज निवाडो दिलो। 15,000 रुपयांचो वैयक्तीक जामीन तशेंच तितल्याच रकमेच्या एका हमीचेर खट्टराक मुक्त करपाचो आदेश न्यायालयान दिला। आरोपीन साक्ष आनी पुराव्यात हस्तक्षेप करचो न्हय, आपल्या निवासाचो पत्तो तपास अधिकाऱ्यांक दिवचो आनी तपास कामात सहकार्य करचे अश्यो अटी जामीन मंजूर करतना न्यायालयान घाल्यात। वकील के नाते बहुत खुश हैं क्योंकि हमारा काम जो वकील का काम होता है आर्ग्यू करना, लेकिन ऑर्डर्स फेवरेबल आता है तो वकील को खुशी बहुत दुगनी चौगनी हो जाती है। तो आज यही एक हमारे लाइफ में दिन है कि हमारे फेवर में एक ऑर्डर आया है और दैट वाज लुक्ड अपॉन बाय मेनी, मतलब बहुत सेंसेशनल न्यूज़ था। ये भी एक रीज़न है कि हमारे फेवर में न्यूज़ आने से, ऑर्डर आने से मैं बहुत खुश हूँ। कोर्ट ने कुछ कंडीशंस रखे हैं जो मैंने एग्जैक्टली आई हैव नॉट गॉन थ्रू, लेकिन जो मेन मैंने सुने हैं वो तो है कि 15,000 के 2 श्योरिटीज और ही शुड नॉट लीव कंट्री विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट, ही शुड नॉट रिपीट सिमिलर ऑफेंसेस एंड ही शुड नॉट थ्रेटन विटनेसेस। तो ये कंडीशंस पे बेल ग्रांट हुआ है आज। It was in the morning at 10 a.m. Then it was kept at 12 p.m. Then finally at 2:30 now the matter was called out. We are for the interveners, and despite intervention, the bail has been granted. He has been granted bail on 30,000 surety, 15,000 two sureties in like amount, and he has to furnish 2 addresses of these local sureties, and he cannot travel outside India without the permission of the court. And of course, the regular conditions are also there, where he cannot intimidate anybody, he cannot destroy evidence. Those regular conditions are there. But one of the main conditions is that 30,000 he has to furnish as surety today only. If he does not furnish it today, then he will not be able to come out of the custody. Only after furnishing he will be able to come out of the custody. But despite the bail being granted, anyway, bail is rule, we understand that. But despite bail being granted, the investigation is still on. He will still have to join the investigation whenever the investigating agency requires him to, and we will also be assisting the investigating agency, being for the original complainant, and even at the time of the trial we will be intervening in the trial as well, maybe under 302 or so, 301 maybe CRPC, where we will be assisting the prosecution. So at that time we will fully support the prosecution. Today also the prosecution had sought for JC, judicial custody. So since the crime branch prosecution has asked for judicial custody, so perhaps that is also one of the reasons why the bail came to be granted. खट्टर जी को आज न्यायालय से बेल मिला है, जमानत मिली है। तो ये हमारे एडवोकेट अमेय प्रभु देसाई जी और उनकी पूरी टीम, अन्य एडवोकेट, सबका जो है सामूहिक प्रयास है। उन्होंने सत्य की, न्याय की बात को न्यायालय के समक्ष रखा और न्यायालय ने जैसे हमेशा सदा से, सदियों से, आदि अनादि से सत्य की जीत होती आई है, धर्म की जीत होती आई है, न्याय हमेशा मिला है सत्य को। तो आज भी गोवा में ऐसा ही हुआ है। जब राम और रावण का युद्ध था तब भी धर्म की जीत हुई थी, जब कंस और कृष्ण का युद्ध था तब भी धर्म की जीत हुई थी, और आज भी ये धर्म की जीत हुई है, ये सत्य की जीत हुई है। और हम गोवा के लोगों का हृदय से आभारी हैं। गोवा एक सनातन परंपरा का, सांस्कृतिक परंपरा का प्रदेश है, जहाँ ये सब फलती और फूलती हैं। परशुराम जी की भूमि है, लव और कुश की भूमि है, ये गाय की भूमि है, ये आस्था की भूमि है, ये विश्वास की भूमि है। तो ऐसी भूमि को हम नमन करते हैं और गोवा के मुद्दों के साथ, गोवा के सनातन के साथ, संरक्षण के साथ, गाय के साथ हम सदैव साथ खड़े हैं, साथ रहेंगे। और हम यहाँ पर
सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करते हैं जिन लोगों ने हमारा सहयोग किया इस धर्म युद्ध में, इस न्याय युद्ध में, इस सत्य के युद्ध में। आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसंच विसव. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. ह्या लहानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार तुम्ही पळयतात. पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र वचूया मुखावेल्या खबरांकडेन. पावसा आदी गरजेच्यो वस्तू साठोवपाची परंपरा आयजूय आसा. ती लक्षात घेवन गोंय मंत्रिजवण संस्थेन पुरमेताचें फेस्त भरयलां. वोकल फॉर लोकल संकल्पनेक चालना दिवचे खातीर गोंयकारांनी ह्या फेस्ताक बरो प्रतिसाद दिवचो असो उलो मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मारला. पुरमेताच्या फेस्ताचें उक्तावण काल मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकीं जालें. ह्या वेळार गोंय मंत्रिजवण संस्थेच्यो उपाध्यक्ष आनी शिवोलेची आमदार डी लोबो आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. गोवा के एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा की तरफ से पुरुमेताचे फेस्ट बोल के जो ट्रेडिशनली जितने सारे प्रोडक्ट्स जो रेनी सीजन में लगते हैं, खास करके ड्राई फिश एंड रेस्टॉल थिंग्स, उसके लिए जो यहाँ पे एक मार्केट प्लेस उनको अवेलेबल किए दिया है. पूरे गोवा के सभी ट्रेडिशनल लोग यहाँ पे वो बेचने के लिए आए हैं. मैं सभी गोवा के लोगों को, टूरिस्ट लोगों पे अपील करता हूँ, इट इज़ द जेन्युइन पीपल जो यहाँ पे सेल करने के आ रहे हैं उनसे ले लो और ये एक्चुअली और ओरिजिनल प्रोडक्ट उनको यहाँ से मिलेंगे. बस मैं उनको बेस्ट विशेष जितने सारे पार्टिसिपेट हो गए उनको. फोंड्या ढवळे भगवती देवळा लागीं उपभलायकी केंद्राचें उक्तावण मंत्री सुनील ढवळीकर हांच्या हस्तुकीं काल जालें. ह्या वेळार फोंडे मुळाव्या भलायकी केंद्राची अधिकारी डॉ स्मिता पार्सेकर, कवळेची सरपंच मनुजा नाईक, जिल्हो पंचायत वांगडी गणपत नाईक आनी कवळे पंचायतीचे हेर पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले. Minister for Health and will also try to get up to 5 PM. कारण खुबशे लोकांक सांजे वेळार थोडे पडटा टेक्निकली, पूण काही प्रामाणीकपणान जे काही बेसिक हेल्थचे चेकअप्स आसा ते हांगा जातले. म्हणजे शुगर आसूं, हाय प्रेशर, ब्लड प्रेशर आसूं किंवा इतर गोश्टी आसूं, ब्लड हे बाकीचे हे सगळे हांगा जातले. खंय वचपाची गरज ना. आनी कितेंय जर कमी पडलें आनी कोणा कडेन जर म्हणजे मुखावयलो प्रॉब्लेम आसा जाल्यार आमचे सरपंच जिल्हा तयार आसा. फक्त ते आमचे कडेन पावून योग्य मार्गदर्शन, योग्य डॉक्टरांच्या माध्यमांतल्यान तुमकां योग्य लेवल पर्यंत ट्रिटमेंट दिवपाचें काम आमचो ट्रस्ट करता. त्या बद्दल भावना तें मुखार व्हरया अशें नमूद करता. फाटल्या बऱ्याच तेंपासावन ढवळी आनी लागसरच्या वाठारांतल्या लोकांनी ह्या भलायकी केंद्राची मागणी केल्ली. डॉ स्मिता पार्सेकर हांणी ह्या वेळार उलोवप केलें. मेडिसिन्सची गरज आसा ती आमी हांगा फ्री सर्विसीस दितली. रेफरल करपा खातीर आमकां सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत पेशंटांक रिफर करचें पडटा. सो आमचो हो पूर्णपणे प्रयत्न आसतलो की हांगा जी तळवली वाठारांतले रेजिडेंट्स आसा तांकां जशें आमच्या हांगा मातृशाळा लागीं आसा
सो तांकां थंय ओपीडीन चड टायम रावपाक लागले नाजाल्यार मेडिसीन घेवपाक तितले पयस वचपाक लागले म्हणून आमी हांगा सर्विसीस अवेलेबल करतली. थोडे हांगा डेव्हलपमेंट करपाची गरज आसा कारण की एक स्कूल आसा ताचे आमकां सब सेंटरान रूपांतर करपाक आमकां थोडो टायम लागतलो. So the staff, there is a very limited staff, but we are trying to give the maximum services to the our staff. So we have थोड्या services सुद्धा चांगला. त्याच्याही परत best quality and quantity services we try to give from our primary health center Pata, which has been giving it for so many years. वंदे भारत एक्सप्रेस रेल्वे गाडीन जम्मू आणि काश्मीरमधली नियमित सेवा आयजसावन सुरू केली. ही रेल्वे गाडी सकाळी 6:20 जम्मूतल्यान सुट्टली आणि ही रेल्वे गाडी ह्या वाठारातली रेल्वे जोडणी वाडपाचे दिकेन महत्वाचे एक पावल थारला. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी बेरेस्तारा हे सेवेक सुरवात केल्ली. वंदे भारत रेल्वे गाडयेक लागून ह्या वाठारातल्या प्रवासाक आता नेट मेळटलो आणि जम्मू आणि श्रीनगरातल्या जोडणीक घटाय मेळपाची आस्त आसा. ये इससे दोनों प्रांतों को फायदा होगा, आपस में कनेक्शन बेटर होगा. पहले हमें इसमें कम से कम 12 से 24 घंटे लगते थे और पता नहीं लगता था कि हम पहुंचेंगे भी नहीं. मैं 70s में जब जाता था ये हमें पता नहीं चला, सारे घर वाले आते थे छोड़ने के लिए, पता नहीं फिर वापस आएगा कि नहीं है. लेकिन ये अच्छी पहल है. आज मैं जा रहा हूँ, शाम को वापस आ रहा हूँ. ये इट्स अ ड्रीम कम ट्रू. आणि आता खबरापत्रान घेऊया एक लहानसच विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर. या लहानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्याक मायमोगाचो युकार तुमी पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. वचूया मुखावेल्या खबरांकडेन. मांड सोबाण ह्या संस्थेन पयले संवसारीक कोंकणी संगीत महासंमेलन आयोजीत केलां. 3 ते 15 नोव्हेंबर मजगती मंगळुरूत हे संमेलन जातलें. ह्या संमेलना खातीरच्या लोगोचे अनावरण काल जालें. मडगांवां जाल्ले ह्या पत्रकार परिशदेंत आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, आमदार क्रूज सिल्वा, मांड सोबाणचे अध्यक्ष लुईस पिंटो आणि प्रदेश समन्वयक मायकल जूड ग्रेसियस हाजीर आशिल्ले. 12 दीस, 12 वरां आणि 12 मिनटां गाणी गावन गिनीज बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डांत सुवात मेळोवपाचो यत्न कर्नाटक, गोंय, महाराष्ट्र, केरळ आणि हेर राज्यांतले तशेंच देशांतले मेळून 6,000 परस अदीक गावपी गोंयांतले गावपी पंगड मंगळूरूत वचून करतले. मांड सोबाण फर्स्ट कोंकणी म्युझिक मेगा कन्वेंशन. इट्स सेकंड टाइम वी आर अटेम्प्टिंग. आमी अटेम्प्ट करतात इट इज फॉर रिकॉर्ड्स. लास्ट टाइम अटेम्प्ट केलें तेन्ना आय थिंक गुजरात दे टूक इट रिकॉर्डी. म्हाका दिसता तुमगे काम जातलें अशें. लोगोय बरो केला आणि there is a nice theme of music on it. Somebody has really put in a lot of time, lot of talent, and lot of motivation in that logo. कोंकणी ही गोंयची वळख अशें सांगून गिनीज रेकॉर्ड करपाच्या यत्ना खातीर आमदार क्रूज सिल्वा हांणी मांड सोबाण संस्थेक परबी भेटयल्या. भास आमच्या संवसारान गोंयकारां एकठांय करपाची
आयडेंटिटी कोंकणी सो ताका लागून आमी केन्ना जायते फावटी आमी ऑर्गनायज करतात कोंकणी पासून प्रोग्राम जेन्ना मायकल ग्रेशियस फाटी म्हज्या ऑफिसान येयलो तेन्ना ताणें म्हणलें म्हाका अशें चल एक प्रोग्राम आहा गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्ड कोंकणी लॉंगेस्ट सिंगींग हें एटेम्प्ट करपाचें तो खुशालकाय भोगली कित्याक गिनीज रेकॉर्डाचेर आमची कोंकणी लॉंगेस्ट सिंगींग कंटिन्युअस क्वालिटी सिंगींग करपाचें आहा सो ताणें म्हणलें म्हाका तुमी पार्ट घेयात हांवें म्हणलें हांव सिंगर न्हू पूण म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीक वेली आमचे फामाद सिंगर जाय भुरगीं आहात जाणटे आहात आमी आमच्या आमची टीम घालपाक जाता ताणें सांगलें व्हडले भशेन तुजी टीम घाल तुज्या बॅनराची टीम घाल पूण हांव सपोर्ट करता म्हणून सो आयज बरेंच खुशालकाय भोगता हे गिनीज बूक रेकॉर्डान आमची वेगळी कॉन्स्टिट्युएन्सी एक टीम थिंगा रिप्रेझेंट जातली म्हणून माणसोबाणाचे संस्थापक एरिक ऑजारिओ हांच्या यादीक पहिल्या संवसारीक कोंकणी संगीत महासंमेलनाचें आयोजन केलां अशें लुईस पिंटो हांणी सांगलें. कोंकणी खातीर बोध करून आजच्या माणसोबाणान एक व्हड मेळ काडला. आपलो स्थापक आनी गुरकार एरिक बापोजेर हाच्या मानात पयलो विश्व कोंकणी संगीत महामेळ येवजिला. ह्या संगीत समावेशांत 12 दिसांचो 12 वरांचो आनी 12 मिनटांचो निरंतर जमा घेवनाचो गिन्नस जातलो रस्त्या प्रयत्न करतले. त्या प्रयत्नांत कर्नाटक, गोंय, महाराष्ट्र, केरळ आनी हेर राज्यांतून तशेंच UAE, कुवेत, कतार, ओमान, ऑस्ट्रेलिया आनी हेर देशांतून 6,000 वयर गावपी गटणेन भाग घेतले. क्रिस्तांव, GSP, दालदी, कुडमी, कार्बी, सिद्धी, सिरियन ऑर्थोडॉक्स आनी हेर समुदायांत पावन लगभग 5,000 कोंकणी पदां गायतली. वट्टूक 315 घर्स आसून गोंयांत सुमार 50 पंगडांनी नांव नकल करची अपेक्षा आमकां आसा. शिरोड्यातल्या रायेश्वर इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनियरिंग आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीच्या विद्यार्थ्यांनी एक आगळी वेगळी इलेक्ट्रिक बायक तयार केल्या. नोएडात जाल्ल्या आशियातल्या सगळ्यात व्हडल्या बायक चॅलेंज सर्तीत ह्या विद्यार्थ्यांनी बेस्ट हिल क्लाइंब टेस्ट विभागात पयलें इनाम मेळयलें. ही बायक एका चार्जिंगाचेर 100 ते 130 किलोमीटर मेरेन चलपाक शकता. ही बायक तयार करपा खातीर 70 ते 80 हजार रुपया खर्च आयला. तांच्या ह्या यशा खातीर गोंयभरांतल्यान ह्या विद्यार्थ्यांचें कौतुक जाता. ही नॉर्मल बायक न्ही. नॉर्मल बायक जाल्यार कोणी पळोवची ना म्हणटले आसा न्ही मेळटा ती मेळटा एक वेगळे प्रकारचे एक्सेप्शनल तांणी तातूंत इनोवेशन केल्लें आसा आनी ही बायक प्रेजेंट केल्ली आसा. नॉट जस्ट ओन्ली प्रेजेंटेशन पूण तांणी जे परफॉर्मन्स दिल्लीक दिलें पळय न्ही आनी तातूंतल्यान तांकां जे एवॉर्ड्स मेळिल्ले आसात रँकींग मेळिल्लें आसा आय एम क्वायट हॅपी वीथ आनी आय वूड एनकरेज देम आनी टेल देम दॅट यू गो हेड वीथ दीस. खंय एखादी मुखार जमलेलें मॅन्युफॅक्चरींग करपाचें वगैरे खंयच्या कंपनी कडेन उलोवपाक जाता आनी त्या कंपनीन जर फ्रँचायजी घेतली जर जाल्यार उलोवन आमच्यान पळोवपाक जाता करपाक जाता. कित्याक आयचो जमानो जो आसा पळय न्ही इट इज फॉर व्हेकल्स. आमी गोंयांत पयलीं जावन एक रिपोर्ट वाचतालो जवळ जवळ 20,000 वयर व्हेकल्स आयिल्ले आसात आनी हो आंकडो वाडपाक जाय. परचे आमी हे पळयलें जर जायत म्हणजे हॉर्मोज कॅनल प्रॉब्लेम पळयलें जर जायत आनी इराण आनी अमेरिका हें पळयलें जर जायत जाल्यार इंडिये भितर ज्या जाग्यार नंबर 1 पॉप्युलेशन आसा ज्या जाग्यार सगळ्यांत चड ऑटोमोबायल्स हे आसा प्रमोशन आसा थंय म्हणजे हिसपान म्हाका दिसता की डिझल आनी पेट्रोला पेक्षा आमी इलेक्ट्रिकल व्हेकला पळय ताचेर वचचें पडटलें. ह्या बायका विशीं विद्यार्थ्यांनी अदीक म्हायती दिल्या. We participated in Asia's biggest e-bike challenge happened in Delhi, and around 22 teams participated. Among 22, 12 teams were disqualified, and only like a few teams were there like participating in the dynamic rounds. So we were among the top teams participating in the dynamic round, and we successfully achieved many awards in this. One was best hill climb. We were first in the race. The torque and the machine which provides a very good amount of speed and the torque. So we were very good in race, first in race. We were second in off-road test. The bike actually performed really good in off-roading also. So depending on the Indian road conditions, we tried to develop the bike so rigid that it performs in any type of road conditions. And even when the event happened in Delhi, it was raining. So in heavy rain, we actually did the racing, and bike performed really nice in brakes as well as nothing actually happened during the rain.
आणि आता वचूया खेळामळार. बायलांच्या T20 संवसारीकरण सर्ती खातीर भारतीय पंगडाची आयज BCCIन घोषणा केली. 12 जून ते 5 जुलै मजगती इंग्लंडात जावपी T20 क्रिकेट सर्ती खातीर हरमनप्रीत कौर हिका मुखेली म्हणून वेचला, जाल्यार स्मृती मंधाना हिका मुखेली म्हणून वेचला. हांचे सयत शेफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिगीस, ऋचा घोष, दीप्ती शर्मा, रेणुका सिंह, नंदिनी शर्मा हांचो आस्पाव पयल्या 12 खेळगड्यांत आसा. ऑलराउंडर म्हण राधा यादव आनी यष्टीरक्षक फलंदाज म्हण यास्तिका भाटिया हांची लेगीत निवड जाल्या. ICC T20 संवसारीकरण क्रिकेट सर्तीत 12 पंगड वांटेकार जातले. भारतीय पंगड ग्रुप A गटात आसा, जातूंत दक्षिण आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांगलादेश आनी नेदरलंड पंगडाचो आस्पाव आसा. 25.3°C इतलें नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. अस्तंत बंगालात मगरहाट आणि डायमंड हार्बर मतदारसंघातल्या वट्ट 15 मतदान केंद्राचेर जालें पुनर्मतदान. दुसऱ्या पावंड्याच्या मतदाना वेळार ह्या मतदान केंद्राचेर गोंधळ जाल्ल्याची मेळिल्ली म्हायती. गोंय मनरिजवण संस्थेन आयोजीत केल्ल्या पुरमेताच्या फेस्ताचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें उक्तावण. फेस्ताक भेट दिवपाचें केलें आवाहन. ढवळे फोंडेच्या उपभलायकी केंद्राचे वीज मंत्री सुनील ढवळीकर हांच्या हस्तुकीं जालें उक्तावण. बऱ्याच काळासावन आशिल्ली उपभलायकी केंद्राची मागणी. रायेश्वर अभियांत्रिकी संस्थेच्या विद्यार्थ्यांनी तयार केल्ल्या इलेक्ट्रॉनिक मोटरसायकलीक देश पातळीचेर मेळ्ळें पयलें इनाम. ही मोटरसायकल तयार करपा खातीर आयलो सुमार 80,000 रुपयांचो खर्च. हरमनप्रीत कौर हांच्या मुखेलपणा खाला घोषीत जाली संवसारीक बायला T20 क्रिकेट सर्तीच्या पंगडाची घोषणा. पाकिस्ताना आडच्या खेळान भारताची जातली सुरवात. आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. त्या खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकता. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप वेव्स सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनाच्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हें ॲप आपल्या मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.